इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. उजिया सोदरेर चडटा. चॅप्टर 26. सगळ्या जुडाच्या लोकान 16 वर्सां उजियाक वेंचून काडलो आनी अमाजिया ताच्या बापायच्या जाग्यार ताका राजा केलो. राजा आपल्या पुर्वजांच्या सांगाता मरतोच ताणें एलात दोको बांदून हाडलो आनी तो जुडाक परत दिलो. उजिया सोदरेर चडलो तेन्ना ताका 16 वर्सां आसलीं आनी 52 वर्सां ताणें जेरुजलेमांत राजवटकी चलयली. ताची आवय जेरुजल्याची जेकोलिया. आपल्या बापाय अमाजियान केल्लें तशें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार बरें तें ताणें केलें. जेकारिया जिवो आसोसर ताणें सर्वेस्पराची बूद घेतली आनी ताणें ताका सर्वेस्पराचे भिरांती विशीं शिकोवन दिली. आनी सर्वेस्पराची बूद घेता तितलेय पावटी देवान ताका येस दिलो. ताचे फौजेचें बोल. ताणें फिलिस्तेवकारां आड झूज मांडलें. ताणें गाताचीं दुर्गां, जाबनेचीं आनी आशदोदाचीं दुर्गां मोडून उडयलीं आनी ताणें आशदोदांत आनी फिलिस्तेवकारांच्या हेर गांवांनी शारां बांदलीं. फिलिस्तेवकारां आड गुर बालांत रावपी आराबाम आड आनी मेई एनिता आड देवान ताका मजत केली. आमोनितांनी उजियाक देणी भेटयली. ताची किर्ती इजिप्ताचे शिमे पर्यंत पावली आनी तो बोळवंत जायत गेलो. उजियान जेरुजल्यांत कोनशा वेल्या दारवंट्याशीं फालक्याच्या दारवंट्याशीं गोपूर बांदले आनी ते मजबूत केले. ताणें अरण्यांतूय गोपूर बांदले आनी जायत्यो बांयो मारल्यो, कित्याक सकयल्या मोळार आनी सोपाट जमनीर ताचे लागीं जायतीं गोरवां आसलीं आनी दोंगरांचेर आनी पिकाळ जमनीर शेतकामती आनी कुलवाडी, कित्याक ताका शेतकामतीचो मोग आसलो. उजिया लागीं एक व्हड फौज आसली. ताचे सैनीक झुजाक वचूंक तयार आसले आनी जेईएल चिटनीसां मासाया अधिकाऱ्यान आनी राजाच्या मुखेल्या हानानियाच्या हाताखाल फौजेक जोम्यांनी मांडलोली. बोलवंत मनशांच्या घराण्यांच्या मुखेल्यांचो आंकडो 2600 आसलो. दुस्माना आड राजाक आदार दिवंक तांच्या हाताखाल 3,07,500 मनशांची फौज झुजाक तयार आसली. उजियान सगळे फौजेक दाल, बाले, शिरस्त्रान, आमत्रान, धानुशिया आनी गोफीन तयार केलीं. बाले आनी व्हडले फातर उडोवंक ताणें जेरुजल्याच्या गोपुरांचेर आनी दुर्गांचेर हुशार मनशांनी तयार केल्लीं हातयारां दवरलीं. ताची किर्ती पयस शिंपडली आनी तो बोलवंत जायपर्यंत ताका अजापांनी आदार मेळ्ळो. ताच्या गोरवाक लागून ताका एक भिरांकूळ कातीची पिडा जाता. पूण एक पावट तो मजबूत जातोच ताचो मोद इतलो चड जालो की तो सोकला पडलो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भितर सरून धुंपाचे वेदीर धूप लासून तो सर्वेस्परा आपल्या देवाक अविस्वासी जालो. आजारिया यादनीक आपणा बरोबर सर्वेस्पराचे 80 यादनिकांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. उजिया राजा आड उबें रावन तांणी ताका म्हणलें, सर्वेस्पराक धूप लासूंक तूं युक्त न्हय, पूण फकत धूप जळूंक संस्कारलोल्या आरोनाच्या कुलयाच्या यादनिकांक हो हूक दिल्लो आसा. पवित्रस्थानांतलो भायर सर, कित्याक तूं अविस्वासी आनी सर्वेस्परा देवा मुखार तुका मान ना. उजिया रागान बोल्लो. धूप लासूंक ताच्या हातान धुपेल आसलें.
याज्ञिकांचेर रागार जालो तेन्ना सर्वेस्पराच्या मंदिरांत धूप लासपाचे वेदिशी याज्ञिका मुखार एक भिरांकूळ पिडा ताच्या कपोलार आयली. मुखेल याज्ञिक आजारिया आनी हेर दुसऱ्या याज्ञिकांनी ताचेर नदर मारली तेन्ना ताच्या कपलार एक भिरांकूळ पिडा आनी तांणी ताका सटासट भायर व्हेलो. आपले वाटेन तोय भायर सरलो कित्याक सर्वेस्परान ताचेर ही कोडाची पिडा धाडलोली. उजिया राजाक मरो पर्यंत ही कोडाची पिडा आसली. हाका लागून तो आपल्या कुडांत बोंद आसलो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांतलो तो भायर आयिल्लो आसलो. आनी जोतम ताचो पूत राजमहालाचो धोनी जालो आनी परजे वयर राजवटकी चलोवंक लागलो. उजियाचो उरलेलो इतिहास सुरवात ते शेवट पर्यंत आमोजाच्या पुता इजायास प्रवाद्यान बरोवन दवरलेलो आसा. उजिया मेलो आनी आपल्या पुर्वजां सांगाती राजांच्या समाधीन लागसार एका शेतान ताका पुरलो कित्याक तो कोड फुटलोलो अशें तांचें म्हणणें आसलें. ताचे सुवातेर ताचो पूत जोतम राज चलोवंक लागलो. देवाचें उतर